आम्ही हांगा सगळे काँग्रेसची जमिल्ले आसा. दॅट इज फॉर द पीसफूल प्रोटेस्ट अगेन्स्ट द प्रेझेंट गव्हर्मेंट, दॅट इज BJP गव्हर्मेंट. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की मणिपुराक कितें चल्लां तें. I would call it as an hatred inferno which is spreading to the neighboring states also. Seven sisters asa कित्याक हे जे is it an ethnic rivalry? That's what I wanted to know. Or is it for some other reasons that the present government is instigating the people and keeping quiet? Prime Minister Modi हो अजूनपर्यंत पार्लमेंटात येऊन कित्याक आन्सर दिना. पार्लमेंटाच्या बाहेर प्रायम मिनिस्टर केन्नाच बायट दिना. पार्लमेंटाच्या भितर ही प्रायम मिनिस्टरान बायट दिवपाक जाय जी ताणें अजून दिली ना. काँग्रेसचे कार्यकर्ते आनी इंडियाचे कार्यकर्ते आमचे MPs who come under the alliance of India, all of them सगळे जण सांगता की पार्लमेंटात प्रायम मिनिस्टरान येवपा जाय आनी उलोवपा जाय. आतां सांगपाचें जालें तर हो प्रायम मिनिस्टर सामको बाहेर वचून व्हडल्या गोष्टी सांगता, दुसऱ्या स्टेटींच्यो खबरी सांगता. बट इज द सेम स्टेट जे पळय मणिपुराक घडटा तशेंच बाकीच्या स्टेटाक घडत आसा का, हो म्हाजो ताका प्रश्न आसा. आतां हो इतलो व्हडलो इशू जालेलो आसा. तर तुमकां थोडक्यात सांगपाचें जालें मणिपुराचें थंय पयले उजो लागलो, गाडी पेटली. उजो म्हणजे स्पार्क वॉज ऑन 3rd May. 4th May 2 बायलांक सामके तेंचे कपडे दे स्ट्रिप्ड ऑफ द क्लोथ्स. नाका त्या जाग्यार तांकां प्रायवेट पार्टार त्यांनी सामके नोचून काडलेले आसा आनी कितलेशा लोकांनी तांकां गँगरेप केले आनी फूल त्या टाउनमध्ये तांकां परेड केले. सो दीस इज द मोस्ट हिनियस अँड डिसग्रेसफूल थिंग दॅट दोज पीपल फ्रॉम मणिपूर हॅज डन टू अस विमेन. आज हो बायलांचो इशू आसा म्हणून हो आमचो प्रायम मिनिस्टर काय उलयना का कित्याक? ह्याका बायलांचे मातशे सुद्दां फिलिंग्स ना. व्हडल्या गोष्टी सांगता, मन की बात सगळी कडेन वचून, पण बायलांच्या मन की बात केन्ना कळटलें ताका? त्या बायलां ज्यांका परेड केले मणिपुराक त्यांच्या मनावर कितें कसलो परिणाम जात आसतलो. आत्तां म्हाका आणखी बातमी मेळ्ळी ती अशी की जी यंग गर्ल्स जी इम्फॉलाक नर्सिंगचो कोर्स करत आसा, बोर्डिंगात राहत आसा, तांकां सुद्दां थंय वचून रेप केलेले आसा आनी ही हद्द जाली. आनी तरी अजून आमचो प्रायम मिनिस्टर हो उगी आसा. आनी ताका लागून आनी आज म्हाका आणखी दुसरी एक गजाल सांगपाची म्हणजे एक आमचो सुबेदार जेन्ना कारगिलात स्वता भाग घेतलो ते कोणाक प्रोटेक्ट करपाक? आमकां सगळ्या भारतीय देशवासीक प्रोटेक्ट करपाक, त्याचे फॅमिलीक प्रोटेक्ट करपाक, त्याचे बॉर्डराक कोण आसा तांकां प्रोटेक्ट करपाक भायरच्या इंडिजन पासून. आणि त्याच्याच घरातल्या लोकांक रेप केले गेले आसा, त्याचे घर नासले गेलेले आसा. त्याचे कितें म्हणजे ही माणुसकी ना. दिस इज रियली आय डोंट हॅव वर्ड्स टू हाऊ टू एक्सप्लेन इट. ही दशा आज बायलांची भाजप सरकारात झालेली आसा. भाजप सरकार हे बायलांक मुखार येवपा दिना. आतापर्यंत आमकां खबर आसले, पण भाजप सरकार हांकां बायलांचे इतलेशे सुद्दां पडून गेले ना. मोदी सदां स्लोगन घालत आसता, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ. हे बेटी बचाओ आमच्या देशातल्या बायलांवर इतलो अत्याचार जातात. इज दिस बेटी बचाओ? हो आमकां प्रश्न ताका विचारपाक जाय आनी ताणें हेचें उत्तर आमकां पार्लमेंटात दिवपाकच जाय. ना जाल्यार आमच्या सगळ्या बायलांनी नेक्स्ट 2024 जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना सगळ्यांनी बॉयकॉट करपाक जाय बायलांनी. आनी बायलांनी तांकां धडो शिकोवपाक जाय की हो जर आतां धडो आमी शिकयले ना तर इट वील बी लायक अ डिक्टेटरशीप. इट वील बी अ डिक्टेटरशीप ऑफ BJP ऑफ मोदी गव्हर्मेंट. And that's why I appeal to all the women from all over India that they should come ahead, they should come in front and protest against the dictatorship of BJP government, that is of Modi. Thank you. वो इनटॉलरंट भ्रष्ट जुमला पार्टीचो सरकार आणि वो देशाचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदांच जेन्ना खंय कितें जालें की वो पयलो आसता ट्वीट करपाक, टर्कीक भूकंप येऊ वो पयली ट्वीट करता, आनी कितें जालें कोणाचो बर्थडे जालो तो पयली ट्वीट करता. पूण आमच्या देशांतलो एक भाग
मणिपूर थंय जेन्ना दोन ट्रायबल हांचे भितर जेन्ना लढाई चलता तेन्ना हो प्रधानमंत्री उलयना आनी खंयचोय मंत्री उलयना. सगळ्यांनी तुमी पळयलां की पार्लमेंट जेन्ना चालू जालें, जेन्ना ओपोजिशनाचो डिमांड आशिल्लो की प्रधानमंत्रीन थंय येवन मणिपुराचेर जाप दिवची, होम मिनिस्टर अमित शाहान येवन जाप दिवची, पूण हे कोणूच दिवपाक तयार ना. म्हाका दिसता ही अत्यंत दुखाची गोष्ट आसा की आज जेन्ना मणिपूर पेट्टा, जशें बाय मिरा मेनबीन सांगलें आनी जे आमचे बाकीचे सगळे उलयले की थंय कशा पद्दतीन स्त्रियांचेर हो अत्याचार जाता. गेल्ल्या म्हयन्यान ह्याच ब्रश जुमला पार्टीन गोंयान एक कार्यक्रम सादर केल्लो. हो मुख्यमंत्री आनी तांचो जो आज राज्यसभेचो खासदार जाला हे प्रत्येक मतदारसंघान गेल्ले आनी टिफीन पे चर्चा केल्ली. आनी त्या टिफीन पे चर्चेन आनी कितें सांगिल्लें, नारी सन्मान आनी वुमन एम्पावरमेंट हें आमचें धोरण, हें आमच्या प्रधानमंत्रीचें धोरण म्हणून तांणी जय जयकार केलो. आज ह्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याक आनी तांच्या अध्यक्षाक हांव विचारपाक सोदता की गेल्ल्या म्हयन्यान जे पळय तुमी वचून सगळ्या मतदारसंघान वुमन एम्पावरमेंट आनी वुमन सेफ्टीचेर उलयले, आज मणिपुरा आमच्यो भयणी, आमच्या आवय थंय तांचेर अत्याचार जातात, तांचे कपडे काडून परेड जाता, तो तुमी कित्याक उबी आसा? म्हाका दिसता आज ह्या सरकारान जाप दिवपाची गरज आसा. जे अधिवेशन चालू आसा त्या अधिवेशनाक आमी पळयलें की ह्या ब्रश जुमला पार्टीचे आमदार थंय रेझोल्युशन हाडटात. आनी कसलें रेझोल्युशन? BBC डॉक्युमेंटरी बॅन करची म्हणून. हांव विचारपाक सोदता ह्या आमदारांक की तुमी आज मणिपूर थंय पेट्टा की मणिपुरान वचून शांतताय येवची किंवा थंय सरकारान इंटरफियर जावचें, हाजें कितें रेझोल्युशन हाडनात? आमची शिवोलेची जी अध्यक्ष ज्या पोटतिडकीन उलयली, म्हाका दिसता आज प्रत्येक नारी भितर, स्त्रियां भितर हो आक्रोश आनी हो राग आयिल्लो आसा, हो निर्माण जाल्लो. आनी हो कोणें केला? म्हाका दिसता ह्या ब्रश जुमला पार्टीच्या सरकारान, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्रीन, म्हाका दिसता एक देशान फूट घालपाचो जो प्रयत्न चल्ला तो म्हाका दिसता मणिपुराक दिसून येता. आमचे लिडर श्री राहुल गांधीन कन्याकुमारी टू काश्मीर जी पदयात्रा केल्ली, त्या पदयात्रेन तांणी ह्या राज्यांतले आनी देशांतले म्हाका दिसता एकठांय येवपाची गरज आसा. ताका आज वेळ आयिल्लो आसा की जर आज आमी जर सगळे एक जायनात जाल्यार कशा पद्दतीन आज लोक मणिपूर पळय झगडटात न्ही, ते 2024 जर ही ब्रश जुमला पार्टी परत पावरान आयली जाल्यार गोंय सुद्दां मणिपूर जातलें, फाटीं उरचें ना. आमी इतलीं वर्सां एका हार्मनीन हांगा रावतात, डिफरंट धर्माचे लोक हांगा आसात, डिफरंट भाशा उलोवपी लोक आसात, एक हार्मनीन आमी हांगा रावतात. पूण हो ब्रश जुमला पार्टीचो सरकार खंय तरी हे हार्मनी तोडपाचो प्रयत्न करता. दुख्ख दिसता की हो मुख्यमंत्री पोर्चुगीज कॉलोनियल एरिया वायप आवट करया म्हणटा. हांव मुख्यमंत्र्याक विचारपाक सोदतां की तूं जेवणाक हुमण जेवता काय ना? म्हणल्यार आमी हुमणूय बंद करया, कित्याक हुमणान ज्यो मिरसांगो, ज्यो तेफळां ही कोणें हाडली? ही पोर्चुगीजांनी हाडली. आज हे ब्रश जुमला पार्टी खंय तरी लोकांक दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता. खंय तरी कॉलोनियल इरा वायप आवट करया म्हणून लोकांच्या मनान एक झेर घालपाचो प्रयत्न चल्ला. म्हाका दिसता आज जे कोर मुद्दे आसात, म्हारगाई आसा, अनएम्प्लॉयमेंट आसा, प्रायस रायज आसा, जो तुज्या भावान सांगलो की आज गॅस सिलिंडर 1200चेर पावलो पूण ही कोणूच उलोवपाक तयार ना. म्हाका दिसता ह्या मुद्द्याचेर आज उलोवपाची गरज आसा, ह्या मुद्द्याचेर आज रेझोल्युशनां हाडपाची गरज आसा आनी ह्या मुद्द्याचेर आमच्या अधिवेशनान हांगा असेंब्लीन चर्चा जावपाची गरज आसा. To win a war doesn't mean that you rape a war, you rape a woman. You rape a woman and you win a war. So much of injustice has been done, and till the viral video has come up, the head of the state was silent about it, and it has happened right under the nose of an incompetent CM of Manipur, Biren Singh. I appeal to every right-thinking citizens of India to fight against the injustice that has been done and is still going on in Manipur. I will always pray for the family
of the women who has gone through all this. Please pray for them. And thank you so much for this time. That's all. Thank you. Thank you for your support. Yes. Also for everyone who gather here for justice to fight for, and then only people will come to know when the video of two of our sister viral. But every accident has already has been like almost 2 months before the video viral, and then even the chief minister of Manipur, he even give their Manipuri like commando police their weapons to the Meitei, and then the Meitei people come to our villages like Kukichin villages, and they come and attack us with their weapons, and then we the people Kukichinjo don't know anything, and then they start that with all that thing with the armor of the commando and police. They wear their uniform and they came with them, and then without knowing nothing we just come to get suffer, and then our houses are burned down, and then even not only that 2 girls is not that they rape, there are a lot of more happen there, and even they all cut the private things. And I stand here today to fight for justice in Manipur for our brother and sister, and I thank everyone who gathered here to fight for justice for Manipur, for the tribe called Kukichinjo. Thank you so much. Media channel and press bell icon for latest notifications.